Loggonti, chapter 24. इस्रायल पोरजेक बालामान आशिर्वाद दिल्लो सर्वेस्पराक जाय म्हूण ताका ह्या सुमाराक कळून आयलें. म्हणटच पयलें केल्लें तशें आतां खुणां आनी असलें सोदूंक ताणें वेळ लायलो ना. तो ओराण्या वाटेन वळ्ळो. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली. तिणें कुलां परमणे मैदानांत तंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता काळजांत थावन उच्चारली. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्याचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितले सोबीत तुजे तंबू, इस्रायला, कितलीं सोबीत तुजीं घरां, पयस विस्तारलोल्या फालक्यां सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलतल्या बागां सारकीं, सर्वेस्परान रोयलोल्या रक्तबॉलां सारकीं, उदकां लागसरल्या देवदार रुखां सारकीं. तांच्या कुलांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासलोल्या पोरजांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा परस व्हरतो. ताची राजपडवी चडत चडत वेतली. देवान तांकां इजिप्तांतलीं काडून हाडल्यांत एका रान बैला परी. तांचे खातीर तो झुजता. आपल्या दुस्मानांक ते गिरासतात, तांचीं आडां मोडटात, दंडबाल तोडटात. बलिश्ट शिवां सारकीं ही पोरजां, न्हिदत तेन्ना जागोंक कोणाक कालीज ना. इस्रायलाक आशिर्वाद घालता तो आशिर्वाद भोगतलो आनी इस्रायलाक शिराप घालता ताचेर शिराप पडटलो. बालाकान रागान आपल्यो मुठी जोखल्यो आनी बालामाक म्हणलें, म्हज्या दुस्मानाचेर शिराप घालूंक तुका आपयल्लो, पूण ताचे बदलेक तुवें 3 फावटीं तांचेर आशिर्वाद घालय. आतां तुज्या घरा वच. हांवें तुका व्हड मजुरी भासायल्ली, पूण ही तुका दिवची सर्वेस्परानूच ती मना केल्या. बालामान जबाब दिलो, हांवें निरोप्यांक सांगलोलें की तुज्या राजमहालांतलें सगळें रुपें आनी भांगार म्हाका दिलेंय जाल्यार म्हजे पदरचें कितें सांगून म्हज्यान सर्वेस्पराच्या हुकुमा आड येवं नजो. हांव फकत जें सर्वेस्पर म्हाका कळीत करता तें सांगतां. बालामान बालाकाक म्हणलें, आतां हांव म्हज्या लोकांशी वेतां, पूण त्या आदीं इस्रायल पोरजा फुडाराक तुजे पोरजेक कितें कोत्तली तें सांगून दवरतां. आनीक एक कविता ताणें काळजांत थावन उच्चारली. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्याचें. भोववर्त्या देवाची जानवाय घेतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां पूण आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नखेत्र फुडारीपण चलयता. इस्रायलांतली राजकाती उपजता आनी शेताचे सगळे संस्थीक सकला उडयतलो. एडोमाच्या दुस्मानांचेर तो जैत वतलो आनी तांचे गांव आपल्या ताब्यांत करतलो. आनी इस्रायल जैतवंत जायत आसतलें. इस्रायल परजा सगळ्यांक सकला घालतली, निमाण्या दुस्मानाक लेगून ती पुसून उडयतली. बालामान अमालेकीताक देखलो आनी हें बाकीत केलें. सर परजां मदें अमालेक चड बलिश्ट आसलें, पूण शेवटाक तें सदांकाल नाठाक जावन वेतलें. ताणें केन्नीत परजेक देखली आनी हें बाकीत केलें. तुमी जियेतात तो जागो थीर, उंच खोडपार केल्लो एक घोंटेर कसो. पूण केन्नीत परजांनो तुमचें घट्टाण जातलें जेन्ना आसिरिया तुमकां कैदी करून व्हरतले. शेकी बालामान हें बाकीत केलें. उत्तरीक जमात त्यो परजा कोण? शीत तारवांनी
सिप्रूस थावन धाड घालूंक असिरिया आनी एबेर ते घेतले, पूण ओकरेक ते सदांकाळ नाच जातले. उपरांत बालान आपल्या घरा वचूंक तयार जालो आनी बालाक आपले वाटेक लागलो. देवाचें उतर हें.